देशाभायल्यान आयिल्ल्या लोकांक भारताची नागरिकता दिवपाच्या नांवान केंद्र सरकारान हाडिल्ल्या नागरिकता कायद्याक विरोध करपी जाहीर सभा गोंय राज्याची राजधानी पणजेन शुक्रारा दीस जाली। गोंयभरांतल्यान सुमार हजारांनी लोकांनी गोवा अलायन्स अगेन्स्ट CAA, NRC आनी NPR बावटे सकयल पणजेन आझाद मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले। देशांतल्या लोकांक नाका जाल्यार सरकाराची जबाबदारी लोकांच्या विरोधान घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवपाकच जाय। नागरिकता कायद्याक विरोध करपा खातीर जमिल्ली ही गर्दी पळोवन गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक कळोवचें की गोंयकार ह्या कायद्या विरोधान आसात म्हूण, अशें प्रकाश कामतान जाहीर केलां। केंद्र सरकारान नागरिकता कायद्याक मान्यताय दिल्या उपरांत पणजेन आझाद मैदानाचेर जाल्ली ही तिसरी जाहीर सभा। आज जो हांगा प्रोटेस्ट जावपाक लागला तो गोवा अलायन्स अगेन्स्ट NRC, NPR आणि CAA हे एक डेडली कॉम्बिनेशन। तातूंत CAA हो कायदो केंद्र सरकारान केला आणि NRC आणि NPR ही नोटिफिकेशन्स आसात जी तिनूय जेन्ना एकठांय जातात तेन्ना नागरिकाक आपल्या नागरिकपणाचो किंवा सिटीजनशिपीचो हुस्को निर्माण जाता। कित्याक हे कायद्याच्यान एका कायद्यान NRC पयलींच येना, पयलीं CAA येता तें हार्मफुलशें दिसना, पूण ते समाजा मदीं रिलीजन सिटीजनशिपीक आमकां रिलीजन आज पर्यंत केन्ना लागू ना। पयलेच खेपे सरकारान सिटीजनशिपीक तातूंत रिलीजन हाडला। 3 देशांतले जांचेर अत्याचार जाला धर्मीक अशे मायनॉरिटीज अशें म्हणटना एक मोठो समाजाक कडेक दवरपाक हो सरकारान घात घाल्लो आसा, ताजो आमी पयलो निशेध करतात। ताजे नंतर जे NPR म्हणून जातलें तें हरशीं NPR जर केलें तर नागरिकाक येवजण्यो दिवपा खातीर तें NPR आसता। पूण आतां NPRच्या नांवान जेन्ना ऑफिसर्स सरकारी लोकां मदीं येतले, माहिती घेतले, डॉक्युमेंट घडये मागचे ना, पूण ताजे नंतर ती माहिती व्हेले नंतर जेन्ना कोणाक जर सरकारी अधिकाऱ्याक कोणाक जर त्रास करपाचो आहा नागरिकाक ताजो धर्म पळोवन ताजी जात पळोवन जाल्यार ताका तो संशयास्पद सिटीजनशीप डावटफूल अशें तो ताजी फुली मारतलो आनी ती फुली मारतकर मागीर ताका कारणां दाखय म्हणटलो तुजें डावटफूल कित्याक, त्या वेळार ताजे बरोबर कोण आसचो ना। म्हणून आमी म्हणटात हे तिनूय गजाली पळय आसा त्यो एकदम फाटीं घेवच्यो, स्क्रॅप करच्यो। ही मागणी फक्त गोंयांतल्यान ना, ही देशभरच्यान आसा आनी देशांत तरुण म्हणनाका, युनिवर्सिटीचे भुरगे म्हणनाका सगळे रस्त्याचेर वचून लागल्यात। आमी गोंयाकूय हे पिसफूलपणान सगळे जाती धर्माचे लोक आज पणजे आयिल्ले आसा। आमी धरिलें एक 3-4 हजार लोक हांगा येतलो म्हणून, आतां 15,000 वयर गोंयांत पणजे आज लोक जमिलो आसा। अत्यंत शांतकायेन दादले बायलो सगळे धर्माचे सगळे रिलीजनाचे वेगवेगळे गांवांतले आयिल्ले आसा। शांतिकायेन कला अकादमी पर्यंत अजून थंयच्यान लोक येता अशी आमकां म्हायती मेळटा। म्हणून हे लोक कित्याक आयल्या तर लोक हुस्के भरीत जाल्या, उचंबळ जाल्या आनी लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय की आमकां हें मान्य ना। डेमोक्रेसीक लोक जेन्ना सांगतात की तुजो कायदो चूक, तुज्या कायद्यान लोकां मदीं दोशी पडटल्यो, जाती धर्माचो एकचार जो आसा तो इबाडटलो, तेन्ना सरकाराचें कर्तव्य आसा सरकारान हो कायदो फाटीं घेवचो। ते मागपा खातीर आज येद्या व्हडा संख्येन लोक हांगा आयिल्लो आसा। आमी हो अलायन्स अगेन्स्ट CAA, NRP आनी NRC हांचे तर्फे लोकांक उलो घाल्लो आसा आनी हे लोक हांगा आयिल्ले आसा। ते लोक हांगा बरे भशेन हांगा उलयतात। आमचे मुखार गोंयांतले तशें गोंया भायले आसाम, दिल्ली हांगचे उलोवपी आयिल्ले आसा। ते लोकांक समजावन सांगतात आनी लोक समजावन आपल्या गांवांतल्या आपल्या भोंवतणच्या लोकांक सांगतले आनी आमी हे केले शिवाय स्वस्थ रावचे ना। शांतिकायेनूच पण ही लढाई फुडें वचत रावतली, हे खातीर हो आज मोर्चा आनी हे आमचें आंदोलन आसा। गोवा गव्हर्मेंट लोकांक फटयता। गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा गोंयांतल्या लोकांक कांच बाधिकार जावचे ना, हे ते सांगता खरें, पण आमी पळयलां पार्लमेंटाक जो होम मिनिस्टर आसा तो NRC आमी आसामाकूच दवरचे ना तर देशाचे सगळे भागा लायतले अशें म्हणटा। प्रायम मिनिस्टर लोकांचें आंदोलन पळोवन म्हणटा की ना अजून आमी कांयच तयारी करूं ना,
पण पार्लमेंटा एक भायर एक अशें जेन्ना तुमी सांगतात तेन्ना तुमचेर विश्वास लोकांनी कसो दवरपाचो. म्हणून आमी म्हणटा की गोंय सरकारी लोकांक फटयतात आनी फटोवचें न्ही. तांणी हें लोकांचो जें आंदोलन आसा, ही गर्दी आसा ती केंद्र सरकाराक कळोवची आनी फाटीं घे म्हणून तुमचो कायदो सांगचें.